हॉट मिक्सिंगाची कामां आमी एक वर्स पयलीं एप्रुवलाक घातलेली. खुबशीं कामां इंटरनल रोड्स ऑफ हॉट मिक्सिंग ऑफ कांदोलीम विलेज येयल्ली आहा पास जावन. तितून सगळ्यान व्हडलें काम म्हणटा पळय तें फ्रॉम कांदोलीम टिंटो अप टू सायपे आमची बॉर्डर मदेकात काम चालू आहा. एक लायनीन एक वाटेन पायपलायन घातलेली आहा, वॉटर पायपलायन, न्यू वॉटर पायपलायन. कित्याक आदली खूब पोनाक आहली आनी मदेकात ती पंक्चर जाल्ली, खूब तेजेर उदक येतालें वयर. एक वाटेन इलेक्ट्रिसिटी लायन अंडरग्रावंड घालपाचें काम चालू केल्लें आहा आनी हे इलेक्ट्रिसिटीचें काम अजुनूय चालू आहा. म्हणजे ते आनीक एक 1 किलोमिटर सुमार उरला सायपे. ओड्डा कंप्लीट जावन सायपे भितर सरल्या. ही सगळीं कामां जी आहा तितली पंचायतीन आमकां सांगलेली, लोकांनी आमकां सांगलेली तितली आमी चालीक लायिल्ली आहा. तितून हे सगळे वायरी आयज वयर दिसता हिंगा त्यो सगळे अंडरग्रावंड वचपाच्यो आहा. तेचे खातीर एस्टिमेट आमी तयार केला आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जे आमचे कलिगान आनी मिनिस्टरान निलेश काब्रालान आमकां प्रॉमिस केल्ले आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय उतर दिल्लें आहा की अंडरग्रावंड केबलिंग वील स्टार्ट फ्रॉम कांदोलीम. त्या खातीर जे अंडरग्रावंड गटरिंग करपाक जाय तेजें काम थोड्या दिसांनी स्टार्ट जातलें आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट. आनी हे सगळे वायर्स ज्यो आयज ओवर हेड आहा तितले अंडरग्रावंड वयतले. तेच्या भायर बांद जो तुमचो आहा रायट फ्रॉम नेरूल ब्रिज अप टू ताज हो 5 crore 25 lakhsanक पास जाल्लो आहा. तितून कांय आडखोडी एक 2-3 जाणांनी कांदोलीच्या गांवच्या लोकांनी केल्ल्यो आहा. तेणी सांगला की आमकां तो बांद लोबरांनी आनी कॉन्क्रिटान नाका, चिखलान बांदचो म्हणून. चिखलान बांद आतां बांदूंक जायना. तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमचे कंप्लेन जे केलां डेव्हलपमेंटाचेर कंप्लेन करूंक उपकारना. डेव्हलपमेंट आउट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी आमकां मेवल्लें आहा आनी हो बांद जो आहा स्पेशली जी शेतां बुडलेली आहा आयज अप टू फॉर्च्युना कडेन ही शेतां उदक येता थिंगा शिकेरे रिव्हरीचें उदक तितल्याक बसून येता. तो बांद जर तर बांदीत जाल्यार एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातलें आनी कोणाच्या मनान जर तर आमी कार व्हरतले बांदार कार व्हरोंक जायना. There will be gates, there will be bandaras over there. Wherever there is a pond, there will be bandara. आणि हो 5 कोटी 25 लाख जो एप्रूव जाल्लो आहा अंडर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. जे कोणे हिंगासरल्या लोकांनी एक 500 लोकांनी कंप्लेन केला. तुम्ही कंप्लेन फाटी घेयात. आयज तेजे इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी CRZ ऑफिशियलान सांगला की जे आमी वॉट एवर इज विदीन द रूल्स वी वील अलाव यू टू डू. आनी डेव्हलपमेंटाक कोणे आड येवचें न्हू इतलेंच म्हाजो रिक्वेस्ट. हॉट मिक्सिंगाची कामां जितके इंटरनल रोड्स पेंडींग उरल्या, मेन रोड बसून आहा तो आमी GSIDCचे अंडर घेतलेलो आहा. रायट फ्रॉम ओ कुकेरो सर्कल अप टू ताज हो रोड जावपाचो आहा. ह्या दिसांनी तेजें काम स्टार्ट जातलें आनी म्हाका दिसता हॉट मिक्सिंग मातसो डिले जातलो. तेजे सायडीक जे फुटपाथी जे आमची इनकम्प्लीट आहा त्यो पयले कंप्लीट जातल्यो आनी हॉट मिक्सिंग बाय ऑक्टोबर एंडाक स्टार्ट जातलें. तेका डबल कोट ऑफ हॉट मिक्सिंग आहा, 3 coats. सो आदलो लेयर घोडेक ते एक लेयर काडटले जे लेवल करपाक जाय पळय थिंगा. सो वॉटर स्टॅग्नंट जे खूब सोदेर उरता हिंगासर जे आमी काम कंप्लीट केलां हिंगा उरना फुडें उरता ते सगळे सॉल्व जातले प्रॉब्लम. डेव्हलपमेंटाक सगळे कान्होयकारांनी सपोर्ट करचो इतलेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आहा. वी लायक टू थँक मायकल लोबो for helping us to do this road, which was not part of the road was done from Bosio to Kandolim Church, and the road from Tinto to Saipe is in this hot mix. And 3 days back we did the all internal roads. Most of the roads are completed. Few roads are left, and I request Michael sir to finish those roads also which are left, so that no ward is left. All roads in Kandoli will be hot mixed where it is possible. Some roads will not be possible because the roads are narrow, and we like the people to cooperate with us and help us to hot mix most of the roads. And there's a lot of development work which Michael Lobo is doing, and we like to thank him on behalf of all the villagers of Kandoli. Thank you very much. Kandoli थांबून आसतना डेव्हलपमेंट करता आनी ऑफिसान रावन करिना, पूण आपूण खुद आपूण सायटीर येवन रस्त्यांचेर रावन सगळीं कामां आपूण करून घेता.
केन्नाय वयर हाला टावटीव जाता तें रिजॉल्व कोत्ता आनी बरे भाशेन डेव्हलपमेंट कोत्ता.